कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. प्रेझेंट झाला ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन म्हणटा आनी फिगर दिला ते प्रमाणे 9.9% GSDP आहा, म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दिस इज कंप्लिटली फज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा वो लोन वो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केलें जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक दिला. सरकाराचे तिजोरीक फूर पडला. फूर कसो पडला? आज सांगला ते भशेन 150 कोटी जे जिंदाला कडच्यान येवंक जाय आसले ते तांणी घेवंक ना. कझिनो गोंयान लँड बेस्ड कझिनो जे आहा 10 कझिनोचे लँड बेस्ड कझिनोची व्हिडियो म्हजे कडेन आहा वीच आय कॅन गो ऑनलायन. ते लायव्ह गेमींग थंय चालू आहा. 10 लँड बेस्ड कझिनोचे लायव्ह गेमींग काल आमी पळयलेले आहा आनी ते थंय एरिया वाडयल्या तांणी. गॅमलींग लायव्ह गेमींग जे फक्त ऑफ शोर जाता ते ऑन शोर चालू आहा आनी अशें रेवेन्यू येवपाची संदी सरकार चुकयता आनी आपूण कितें तरी सेटलमेंट तांचे कडेन कोण तरी करता. हें आतां म्हाका दिसता आमी ऑनलायन पोस्ट करचें पडटा. कित्याक एसेंब्लीन जर हें उलोवंक मेळना जाल्यार हें ऑनलायन पोस्ट करप हें साहजीक जाता आनी हें आमकां करचें पडटलें. आयचे परिस्थिती जर पळयल्या जाल्यार सरकारान चीफ मिनिस्टर 2.5 वरां उलयलो आनी 2.5 मिनटां ओपोजिशनाचें आयकूंक फॉर कन्सिडरेशन स्टेट ताका आयकुपाची कॅपेसिटी ना. हाजें अर्थ कितें? खंयची लोकशाय आहा? तुमी फाल्यां हाडटले हें बजेट तें बजेट तें बजेट तें सगळें फ्रॉड बजेट. ते फिगर्सांत फज्ड आहा. तांचेच वयलें इंजीन दाखयता की फिगर्स फज्ड आनी म्हजे कडेन फिगर आहा आनी ताणेंच दिल्लीं आहा. फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर ताणें म्हणलां की जुवारीचें ऑब्जर्वेटरी ती जी आहा ती कंप्लीट म्हणटा वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिलां. खंयचें कंप्लीट जालां? ते सुरवात पासून सांगना म्हणलें जुवारीची ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट जालां ते वर्क कंप्लिटेड म्हणून दिल्लें. सो अशें ते कितेंय उलयतले कितेंय सांगतले आनी ओपोजिशनान उलोवप ना. हें तांचो स्टँड आहा. म्हाका दिसता एज द फोर्थ स्टेट मिडियान आपलें कर्तव्य करपाक जाय की हें लोकां फुडें पावोवपाक जाय. ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली गोंय. कित्याक सगळें जर मॅनेज जावपाक लागले सगळें जर फुटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर येतली. ती ना येवची. आसा ती मिडिया फोर्थ पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी तें फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करता की ओपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घेयात तांचे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागात. आनी जें आज स्पिकरान केलां स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो आयचे हातूंत ताणें सामकी घाण केली सामकें शेण काडलें. लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो भितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर तो जाल्यार सुटलो. कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें. आज जें ताणें सगळ्या मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ओपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज लेजिस्लेशन. अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता. खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ओपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा. हें करूंक दिवप ना. थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा तो स्पिकर ओग्गी आहा मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता की तेणें मागीर उलय म्हणून. हांचे बापायचें हावज हें लोकांचें दीस इज द हावज ऑफ द पीपल. इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर. तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण? कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय. हो कायदो कितें आहा? कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय आनी अशें ना जाल्यार वील बी फोर्स्ड टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम. कितें तरी करचें पडटलें. ताजेर विचार करूया. हांव लिडर ऑफ ओपोजिशन न्ही सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटलें. Sir, Digambar Kamath said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margaon, which he could not complete when he was chief minister, is still a shed? And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have a bus stand in Kurshare.